दोतोन न्हीद आमी हो प्रश्न आमकां विचारलेलो ताचे सुटावे पर्यंत आमी शिकलेली आसा. देव खंय आसा? मी सगळे म्हणटा देव सगळ्याक आसा. देवा सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा म्हणून पवित्र पुस्तकान आमकां सांगला. आमी तर बरोवंक जाय जाल्यार आमकां एक फळो जाय, कागद जाय, कंप्युटर म्हणजे स्क्रीन जाय. ताचेर आमी बरयलें की आमकां तें दिसती पडटा. आतां हांवें हांगसर बरयलें जाल्यार तुमकां तें दिसची पडचें ना. कित्याक ताका भायर काडूंक ताका दाखोवंक तो फळो ना, बोर्ड ना, कितें तरी ताका जाय. हे भाशेन आमचें जिवीत. आमी तर आसा जाल्यार देव आसा आनी देवा सोबे आमी आसा म्हणून आमी दिसती पडटा. देवाचें सोयम आमकां दिलेलें आसा. देवान आमकां आपले सारकें केलेलें आसा. आनी देवाक कितें जाय? आमी ताचे सोबे रावून ताचो कार्य फुडें व्हरोंक जाय. ताचो कार्य कितें हें आमी दोतोरनीन शिकल्या. देवाक आमी जाणो जावंक जाय, ताचो मोग करूंक जाय आनी ताची सेवा करूंक जाय. तो आमचो मोग सदांच करता कित्याक तो आमकां सदांच आजेर आसा. जशे भाशेन आमी आमचे कुडीक आजेर आसा. कितें तर आमच्या हिंच्याय सांद्याक कितें जालें, एक मुई चाबली ओ एक जोडार ओ किम्स आमकां चाबलें जाल्यार आमकां रोखडेंच तिजो कितें जालां तें कळटा. रोखडेंच आमी सगळीं आख्खें आंग आमचें तिजोर वेता, ताचो परामर्श करूंक लागता आमी. हे भाशेन देव आमकां सगळ्या जाणांक सारको आपली कुडींतली कशी वळखता. कित्याक तो देव तो रचणार, आमी कोण? ताची क्रिया. ताणें आमकां घडून हाडलेली आसा. पूण आमच्यान आमच्यो वस्तुंकी जिवंक जायना. एक मोटोर आपशीच चलोवंक जायना, कोणें तरी तें चलोवंक जाय न्हय. तेच भाशेन आमचें जिवीत. पूण आमकां देवान ही पदवी दिल्ली आसा. आमच्यानूय चलोवंक जाता, स्वतंत्रपण दिलेलें आसा. तर आमी स्वतंत्रपणी चलोवंक जाता आमचें जिवीत. पूण तें निर्फळ जातलें. तें आमी पातकी सोय म्हणटा. ताचे विरेत आमी चलयता आनी मागीर आमी म्हणटा ना आमी देवा पासत करता. देवा पासत केलेलें नाका. सायबा हांवें हें केलें हांवें तें केलें, वचात म्हणटलो तो. तुमी म्हाका जाय पळय तशें करूं ना, तुमकां जाय पळय तशें केलेलें आसा आनी हाका लागून तुमचें गोरठाण जाता. आनी आतां हें जालें की ना, तो आमकां सोडिना. कित्याक आमी ताचे कुडीचेच सांदे तो आमच्या फाटल्यान येता आनी हांगा परतून आपल्या ताब्यांत करता. आनी हें करपाक ताणें आपलो जीव दिलेलो आसा. खुर्साद तो मोगान आमच्या पातकां पासत मेलेलो आसा आनी ताणें आमच्या पातकांची सुटका दिवन आमकां ताणें परतून आपले कुडींत आपणायलेली. हे भाशेन तो आमकां इलाज दिता. आमच्या ह्या दोयदूरपणांक आमी हांगसर ताची सुरक्षी पयस वता. तो आमकां परतून बाळगून घेता, आपल्या मोगांत वेंगेन घेता. आनी ताची चडशी हें चूक आमची कळ्ळी की ना, रोखडीच आमी म्हणटा आमचे लागीं आमचे वस्तूंकी जायना. हें पातक चड कॉम्प्लिकेटेड आनी तें कॉम्प्लिकेटेड जायत वेता. तर आयचे वाचपाक कितें सांगता? देवाचें उतर जेन्ना तें तो आमकां दिता तें शाक्ती पावयले बगर तें परतून ताचे चडशी येवचें ना. देवाक जाय आमी ताचे सारकी मोगान एकामेकाचो मोग केलेली. आनी जेजून सांगलां तुमी तर म्हजो पाटलाव करतात जाल्यार तुमकां खुरीस मेळटलो. तो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान या. म्हणजे तुमकां म्हजे सोबे कशे भाशेन हे ओद्रूस आमचेर कोसळटा तेन्ना कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय तें तो आमकां दाखयता. ताच्या एकवटान आमी रावंक जाय. आनी हाका लागून आमी आमचे वस्तुंकी न्हय, आमी जेजूक लागून जियेता. कित्याक बापान ताका धाडलो आमकां मनशा कुळाक परतून एकठांवन
ताचे सरशी आमचें जिवीत सारच्याक. आदी आमी आमचे वस्तुकी जिवंक जाताले पूण जायना जालें. ताका लागून जेजूक धाडून ताणें आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या जिविता, कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां एकठांय दिली आसा आपले कुडींत. आनी ही नवी रचना ताणें सुरू केलेली आसा आनी आमी ताचे सोबत रावन बापा शी वता. जेजून आमकां कितें सांगलां, हांव जिवीत, वाट, सोत. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तो जेन्ना आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमी आमचे वस्तुकी म्हणना, जेजूची कुडीन आसा म्हणटोच तो म्हणटा आनी ताका लागून हे सगळे कुडीचे ताचे सांदे आमी ताचे बरोबर बापाक हे मागणें उबारता. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. हे भशेन देवा बापाचे येवजणे प्रमाणे सगळें आमचें जिवीत जेजू घडोवन हाडटा, ताका आमी सहकार करूंक जाय. आनी हाका लागून ह्या दिसांनी हांव हें मागणें सांत फ्रांसीस शावेरचें घेतां. मोगाळ जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कोर. कितली कोटीन जावं ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार दवर. जोखमी जावचो आसले जावं, झुजूक म्हाका आयतो कोर. विसो मेळत ना मेळत, कसल्याय कामाक म्हाका सुटसुडीत कोर. मजुरी मागिनासतना कोश्टी वावर करूंक म्हाका तयार कोर. तुजी खुशी कोत्ता म्हणून जाण जावंक ही एकूच जावं दी म्हजी मजुरी, ताची खुशी करपाक. आनी हाका लागून ही सगळी आमची धोणवण आसा ती कित्याक लागून, फकत जेजूचो आमचे सोबेन जियेता, ताका एकवटोन ताचे कुडीचे सांदे कशे ताका जें काम म्हजे सोबे करूंक जाय तें करूंक हांव तयार आसा. आनी हें सगळ्या सांतां भक्तांक कळ्ळें, बागेवन फ्रांसीस शावेर कळ्ळें. हांवें तुमकां आदीं सांगलां पूण आतां आठवण करून दिता. तो बोलोन्या म्हणटा त्या गांवांत इतालियाच्या एज्युकेशनल सेंटर आसलेलो तिचो तो खूब वावुरतालो. दीस रात सकाळींतल्यान सांगे तो मातसो फ्राक जालो, कित्याक जेवण खाण घेनासतना तो सगळो गोत वावुरतालो. आनी थंयसर जोरी आयिल्ली, ताका जोर आयलो, मोत्तालो, सारको मोत्तालो, मेळलो. पूण देवान ताका मरोंक दिवंक ना, परतून तो जालो म्हणून बरो. आनी हे अशक्तायेन तो रोमांक आयलो. रोमांक आयल्या उपरांत तो एकदम खुशाल जालो, कित्याक आतां सांत इनासा बरोबर ताचो गुरू, ताचो बापूय कसो तो ताका मानतालो, कित्याक ओत्मीक पावंड्यार तो ताचो खरो गुरू आसलेलो. आनी ताणें ताका कितें सांगलें जाणाय, तूं जेजू पासत वावुरताय न्हय, तर तूं ताचे पासत तें सगळें कोत्ताय. ह्या फुडें ताका तुजें सगळें करूं न्ही, जेजूक तुजें सगळें करूं न्ही. आनी हें जें तुमकां हांवें सगळें कळीत केलेलें आसा तें ताणें ताका कळीत केलें, की आमी ताचे कुडीचे सांदे, तो आमचे सगळें वावुरता, ताका आमी सहकार करूंक जाय. आनी हें मागणें ताणें ताका शिकयलें. आनी त्या प्रमाणे तो आपल्या वस्तुंकी न्हय, जेजूक सहकार करून तो आपलें जिवीत सादतालो. आनी हाका लागून जेजून ताचे सगळें सगळो वावर केलो आनी आतां पर्यंत करीत आसा. हाका आमी म्हणटा मागणें जें सगल्याक आमच्यान करूंक जाता, सगल्या वेळार करूंक जाता, कित्याक जेजू सगळें सोबें आसा आनी सगळें बरोबर तो वावुरता. कॉन्टेम्पलेशन इन एक्शन. सगल्याक आमी जेजूक अणभवता, ताचे सोबे आमी आसांव, जियेता आनी भोंवता. तर हांवें तुमकां एक मागणें शिकयल्लें. तुमी वेगवेगळी मागणी जाणात आनी हांवूय जाणो, पूण एक खंयचे मागणें तुमी म्हणटात तें तुमी म्हणीत रावात आनी तातूंतल्यान आमकां हें सगळें कळोंक लागतलें. हांवें तुमकां हें शिकयलेलें आसा, म्हजे सोबेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेर रिगून रावता. सगलो गोत प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबेर रिगून रावता, आमच्यान ताचे सोबेर रिगून रावंक जाता. इतलें खोलायचें हें मागणें. सगलो गोत आमी चतूर, आजीर जावन आनी हे भाशेन ताचे सोबे आमचें जिवीत सादतलें. तर हें प्रॅक्टीस करपाक हांवें तुमकां सांगलां, रातची 5 मिनट
कोंत घेयात. प्रत्येक मोणी आसा पळय तो एक सुस्कार जावन आसा. जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडात, जेजून बरोवन येयात. आनी हांवें तुमकां आनिकूय फाटीं सांगलेलें, प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना तो आपल्या पूर्ण समर्पण करतालो त्या मागण्यांतल्यान. आनी भितर घेतना पूर्णपणे ते दुसरें मागणें तो जियेतालो, क्रिस्ताच्या आत्म्या आनी समर्पण. आनी हाका लागून तो तयार आसलेलो. खंयचेंय काम जेजूक ताचे सगळें करूंक जाय, तयार तो सुटसुडीत आनी आजीर उर्बेन बरोवन. तर आमी आतां थोडो वेळ आमच्या हात शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवठान आमचें जिवीत जें आसा तें आमी ओळखून घेवया आनी ताच्या एकवठान आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत सारया. सुस्कार घेतना पांयांची बोट आसा थिजोतान तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार आमचें जिवीत जावन आसा, आमकां जिवीत मेळटा. जेजू जावन आसा तें जिवीत, जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरया, जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. जेजूच्या नांवान आमकां सुटका सोडवण मेळटा. तर हें सगळें ताका दिलें म्हणटोच तो आमकां नितळ निर्मळ कोत्ता. ह्या बोरमाशान आमी ताच्या प्रिती मोगान भरया. प्रत्येक सुस्कार भितर घेतना क्रिस्ताच्या आत्म्या हे परी आमी ताचें सगळें बरोवन येता. आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी तयार जाता. ताचो कार्य ताणें आमचें सगळें फुडें व्हरचें. जेजू, हें सगळें तुवें आमचें सगळें घडोवन हाडलाय. तुका आमी विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी.